नमस्कार. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळींत हांव कार्मीनबाई लुकास तुमचे मुखार दवरता एक कविता नोकेत्र पोरजोळ्ळे, जी बरयल्या सेझर बाब डी मेलो हांणी. तर आयकात नोकेत्र पोरजोळ्ळे. एक पोरजोळीत नोकेत सपनांत येवन जगजगता. एक पोरजोळीत नोकेत सपनांत येवन जगजगता. ते गायता नाचता सगल्यांक दिपकायता. तिचे काळीज धबधबता, तिचो ओतमो पोरजोळटा. उंच पर्वतार चडूंक एकूच इत्सा वट्टता. एक एक सूर तिच्या काळजांत आडखळटा. एक एक सूर तिच्या काळजांत आडखळटा. तिचो ताळो पोटसूट जावन तिची कोला तळमळटा. ते नाचतना घुंवताना बोलान रसरसता. सगल्यांक पळोवंक मेवतलें जेन्ना एक कलाकार जल्मता. तिचे दोळे झगझगता रातच्या नोकेत्रांनी. तिचे दोळे झगझगता रातच्या नोकेत्रांनी. कोस्ट नियाळटा पेटलेल्या दिव्या परी. तिची सपनां साकार जातली चांचणी आनी बासाबासांनी. जिवितान प्रकाश फाकारूंक जगजगीत नोकेत्रां मदीं. एक एक पावलान तें सरळ वाट सोदता. एक एक पावलान तें सरळ वाट सोदता. ताळमी मारून रातीचेर दीस कोत्ता. ते मळबा संबंदीत किरणां फांकरायता. आनी तिचे नांव भांगाराच्या लेत्रांनी कांतूंक सोदता. तो तीच सपनां साकार जावं नोकेत्रां पोरी उजवाडो दी. तो तीच सपनां साकार जावन नोकेत्रां पोरी उजवाडो दी. कलाकार जावन सगल्यांक फांकोरो दी. एक ना एक दीस उंचल्या जाग्यार पावों दी. आनी सगल्या संवसाराक तिचें नांव गाजों दी. सपनां सपनां चुकतात, पूण बावाठासा हीं सपनां कोरी जावं दी. देव बरें करूं.